हांव तुमकां सांगतां, गिरेस्तकाय बुरशी, पूण तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपयोग करता अशीं ती उतरून वेतलीं तेन्ना ती तुमकां सासणाचे बिराडाक स्वागत करूंक घेतलीं, जीं एकदम उण्या मोलाची वस्तूंनी कातरेचीं ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी कातरेचीं, आनी जीं एकदम उण्या मोलाची वस्तूंनी कोटी ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी कोटी. म्हणटूच जर ह्या संवसारांतले मेळे गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जाले तर कोरी असूल गिरेस्तकाय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयतलो. देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्यो नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात तर तुमच्यो जावंक आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां. खंयच्याय चाकरान दोगा दोनयांची बाराबोर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी बाराबोर गिरेस्तकायची गुलामां जावंक नजो. हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेचे लोबदोलले फारिझेव ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाच्या नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदता ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशान उंच मोलाचें म्हूण लेखतात ते देवा मुखार घालतो.